नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंट मिडियाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात. आज आमचे राजकारण पावला कुट्टाळे कोर्तालीम ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. घडये ही एक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जर तर तुमकां देशभरातले लोक रिप्रेझेंटेटिव्ह मेळटले, लोक मेळटले आणि दर एक खेप हीच एक अशी एरिया आसा जी डिसायडींग फॅक्टर आसा ह्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी आसात जुवारीनगर आणि आमच्या बरोबर आसा TMCचे फुडारी लीडर कॅन्डिडेट श्री मारियानो रॉड्रिगीस. सो वेलकम. Good evening, Raj. Thanks for coming to Zuarinagar. Sir, thanks for giving your time. Actually, the schedule is so busy that time एक मिनिट किमती आसा इम्पॉर्टंट आहा. सर पहिले म्हणल्यार तुमचें कॅम्पेनिंग कशें चल्लां? आमगे campaigning is really going well, full blast, and I think we are on a positive note. We'll make it through anyhow. Okay. So we are doing really well. As I'm Sakwada, in the morning we were in Velsaw. We are covering at least three different village panchayats in the entire day. Okay. Time is short, but we will make it. आता मुळावो एक सारको प्रश्न असो हा की जेन्ना आमची TMC सारकेली पार्टी गोंयांत येता म्हणजे हार्डली 4-5 महिने फाटीं आयल्या आणि तेन्ना तुमचे सारकेले म्हणजे ह्या पक्ष म्हणजे बाकीचे पक्ष आसतना सुद्दां हांगसर तुमी डायरेक्ट ह्या पक्षाक एंट्री मारता आणि ताजो कॅन्डिडेचर घेता कित्या खातीर म्हणून? सी कॅन्डिडेचर घेवपाक TMC म्हणजे इज ममता बॅनर्जी, and Mamata Banerjee is the next prime minister in the making. She is the only person who can fight the BJP. So TMC has a good chance not only in Goa, all over India. She'll be the next prime minister of India. That is what I foresee as my political this thing is concerned. I foresee as a next prime minister of India in 2024. And basically आमगे senior most leaders जे आहे जावं सर लुईजिन फालेरो बी तें TMC गेले आनी काँग्रेसीन व्हडलें कांय उरोवंक ना आतां. सो बिकॉज ही वेंट एंड ही इज माय मेंटर, ही कॉल्ड मी. सो आनी सीइंग द ब्रायट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ TMC इन गोवा आय हॅड टू जॉइन TMC. आज जेन्ना तुमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवतात जाल्यार 3 तुमचे मेजर प्रॉमिसीस आसात. ज्यो प्रॉमिसीस TMC ज्यो आसा त्यो TMC ज्यो प्रॉमिसीस आहात त्यो जेन्ना तुमी लोकांक सांगता किंवा ज्यो हांगा आयल्या रिप्लिकेट केल्या जाल्यार त्यो गोंयकारांक किंवा तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितक्यो अश्यो उपयोगी पडटल्यो? We are the highest as far as GLC Grey Election Card is concerned. We have covered the highest registration. The numbers I exactly don't know. Maybe 2 days back we had cost around 24,000 registrations. I think the Yuva Lakshmi scheme is also gaining a lot of momentum. I think the other scheme, the taxi driver scheme, also is very much beneficial. I think we are not promising anything which is way beyond or not acceptable. Lok time false promise करता है. It's not false promises. Our finance team has explained करतो तो it's well within reach and we will make it happen if we are in power, and definitely will come to power, and within 100 days the GLC scheme will be operational. थळावे आमी आतां जेन्ना ह्या वाठारांत भोंवतात तेन्ना म्हजे पेक्षा तुमी चड जाणात की हांगा इश्यूज कितें आसात. सो हांगसरले जे लोकल इश्यूज जे आहात आणि आमी दुसरें अशें पळयतात की ही जी तुमची जी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंतले भितर जुवारीनगर जो वाठार आसा तुमचो तो वोटींग जे हें जे आहा लोक जे आसात ते हांगाच चड वोटर्स आसा. सो ह्या तरी वाठारांतले इश्यूज अशे लोकल कितें आसात? ना, लोकल इश्यूज म्हणजे हिंगा 100% डेफिकेशन फ्री जालें ना. सो बेसीक इश्यूज आमकां वील इन्स्टॉल बायो त्यो डायजेस्टिव डिग्रेडेबल टायप टॉयलेट्स येतात त्यो वील ट्राय टू इन्स्टॉल इन एवरी हाऊस होल्ड. इफ नॉट एवरी हाऊस होल्ड वील मेक अ ग्रुप ऑफ 4 हाऊसेस आनी तितून एक टॉयलेट घातो आमी वे एवरी वन कॅन यूज इट. सो ओपन डेफिकेशन आमी बंद करूंक सोदताय. 24/7 आमकां एक हेल्थ सेंटर जाय हिंगा जुवारीनगर कित्याक एज पॉप्युलेशन आहा हिंगा नियरली अराउंड 30,000 प्लस. So we need a health center in Zuarinagar, though we have in Kansawalim, in Chikalim, but we need something in Zuarinagar because at night कितें emergency बी जाली आनी समज 108 पावना सो आनी लोकांको कडेन बायक बी कांय नाय सो तांकां डायरेक्टली हॉस्पिटलां वचपाक we need a health center which is nearby where they can just walk and reach in 5 minutes. आता आज जेन्ना तुमी ह्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उबे आसात जाल्यार तुमच्या वांगडा म्हणजे ऑपोजीट जे आसात BJP आसूं काँग्रेस आसूं आप आसूं आप जाल्यार म्हणजे आदली जी MLA हांगसरली ती आसा तशें BJP आसात मागीर थोडे इंडिपेंडंट आसात जाल्यार ह्यांच्या सगळ्यां मदीं तुमकां स्वताक खंय पळयता? आमकां स्वताक आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक बीग पूण आमी जिखपाकूच बसले. आमी बेश्टे
कोणाकू backed by someone, no. We are only for TMC and we are contesting to win this seat. ओके आनी कॅन्डिडेटा बाबतींत कितें सांगपा म्हणल्यार म्हाका स्वता हिंगा 4-5 म्हूण BJPचे कॅन्डिडेट आहात. एक ऑफिशियल कॅन्डिडेट आहा आमगे नारायण नायक, दुसरो BJP कॅन्डिडेट आहा गिरीश पिल्ले हूज बॅक्ड बाय मोविन गुडिनो, आनीक तिसरो आंतोनी वास हूज बॅक्ड बाय BJP एज होल. आनी मागीर अलिना हांवे शी इज बीन अ 2-time BJP MLA and a minister also. And then her nephew Olencio Simois is contesting on the BJP ticket. First he was UGDP, then he contested on BJP ticket for the ZP elections in 2015 I think so. And my तेज फाटल्यान आम आदमी पार्टी आनी so indirectly all the possible 5 candidates they have the DNA of BJP somewhere in their blood. Okay. So basically I am the only thing where I don't have any affiliation towards BJP. So it's like 1-1. It's like all It's those 1 are against BJP. 5. Yeah, 5 are BJP. 5 and you alone, I am alone TMC. Okay. जाल्यार नाव जेन तुम्ही म्हटले 1 against 5. Yeah. तुमची कितकी कॅपॅसिटी आसपाक जाय, कितकी स्ट्रेंथ आसपाक जाय. सो वॉट आर युअर पावर पॉयंट्स वेर यू लायक टेक देम एज लायक हे माझे स्ट्रॉंग पॉयंट. My strong point is everywhere, all over the constituency. And to be precise, I have a pretty much stronghold in Zwarinagar. I am from Kortalim. Last year's voting pattern should show you that I've got a considerable amount of voting in Kortalim as well. So gradually we go down to Welsound. Hingai will make a very much big impact, and Consortium also will have a say towards TMC. So that will give us a edge above everyone else. दोज 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स हाजेर खूब बोबाळ जालो. तुमचे तांचेर स्टँड कितें? Now we are opposing all the 3 linear projects to 10-0 and ते आमगे manifesto mention केलो हा. Even in the party manifesto it's being mentioned that we'll be opposing the 3 linear projects and we don't want it any cost. Other than the 3 linear projects, even the double tracking which is reached up till here, Welsound and all, ते आम केन्ना जावपाकूच दिवपा नाय. Apart from that, the mini India project which is coming up at Kedosim, we'll make sure it is scrapped totally. No matter what, we'll fight tooth and nail for it, but we won't let it come in Kortalim constituency. जेन्ना तुम्ही ओपोज करता म्हणजे ते म्हणटात की इट्स फॉर डेव्हलपमेंट, तुम्ही म्हणटा इट इज एंटी एनवायरमेंट, सगळें म्हणटात तुम्ही. देन जेन्ना आमी हांगसरले इश्यूज आहा, एम्प्लॉयमेंट आसूं किंवा हेर जे लोकल इश्यूज आहा तांकां हँडल करपाक, तांकां टॅकल करपाक तुमचो कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा काय कितें? ना आमगे प्लॅन ऑफ एक्शन म्हणजे आमगे जितल्यो इंडस्ट्रीज वेर्ना येदोळ इंडस्ट्रियल स्टेट, आमगे सांकवाल इंडस्ट्रियल स्टेट आहा, जुवारी इंडस्ट्रियल स्टेट आहा. आमी वी आर ट्रायंग टू पुट इन something where we can get at least a 33% reservation for the locals. Locals म्हणजे not only Zuarinagar, from the entire constituency, our neighboring areas. So basically आमगेल्या locals and 33% reservation ओ कोण गोंयकारा देखून दिले. So basically employment will be created. आणि we should be able to sort it out. आणि आम business opportunities create करपाक ती युवा शक्ती स्कीम हा, where every youth can avail of 20 lakhs security at 4% interest rate. So that can be also, that will be very beneficial for them to set up their own business or anything. आमी हांगा ज्वारीनगरचे लोक मारियाना फाटी आहा, मारियानाक सपोर्ट करता आमी. कित्याक म्हणपार आमी लॉकडावन कोविडा टायमार आमची ज्वारीनगर कंटेनमेंट झोन केल्ले आमकां. सो मारियाना असो मनीस तो आमचे मदें रावलो, तो आमकां सोडून वचोंक ना. आनी हांगाचे MLA बीन सगळे ते आमकां भितर घालून खूब त्रास जाले लोकांक. दुसरें म्हणटा ते गजाल, हांगा नालाची प्रॉब्लम आसली. सो प्रेझेंट गव्हर्मेंटान 10 वर्सां ते नाला एटलिस्ट क्लीन सुद्दां करूंक ना. पूण मारियन सरान स्वताचे हे करून ताणें क्लीन करून दाखयले. लोक हांगा व्हेरी पॅथेटीक कंडिशनान आसले, पूण तो फुडें सरून कितें आहा ते आपले रिसोर्सीस घालून ताणें क्लीन करून दाखयले नाला. आमी गव्हर्मेंट जे प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसले तेंचे कडेन आमी खूब फावट रिक्वेस्ट केली कितें आहा ते क्लीन करून दिया. लोक रावता हांगा, पूण तेंच्यांनी कितें वेगळे वेगळे रिजन दिले. JCB येना, मनीस ना, कशें करतले. पूण मारियन सर आहात तेणें सगळें करून दाखयलें आमकां. आज जेन्ना तुम्ही ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक यू रिप्रेझेंट दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच इज लायक बेजिकली वीथ दीस जुवारीनगर, मागीर सकयल सांकवाळ येता, तुमकां कुट्टाळे येता, जाल्यार ही जी एरिया जेन्ना तुमी एक आपलो ड्रीम कोर्तालीम जशी पळयता आमी टोटल ओवरऑल, तेन्ना कितें पळयतात? See, overall, dream Kortalim means I just want to make it something different, which that development which didn't happen in the past 25 years.
Zuarinagar needs, basically, we should bring an end to open defecation. That's point number one. Secondly, we want our roads to be better developed. Haphazard parking भी ज़्यादा जहाँ बंद करता हमें. We'll have clear footpaths. We'll have 24/7 water supply for the people of Zuarinagar. ये जे gutter भी है ते proper drainage system करता है. आणि if government permits us and we'll acquire land to set up a sewage treatment plant, especially for the people of MES area, okay, and even for Zuarinagar area, we'll do it like this thing. The development will be for, as far as sanitation is concerned, we will definitely push in for a sewage treatment plant. जेन्ना तुम्ही आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या थ्रू तुमच्या वोटर्सांक समज कितें मॅसेज दिवंक सोदता जाल्यार कितें मॅसेज दितले? हांव वोटरां इतलें म्हणटलो बाबा चोय 14 तारखेर आमगे इलेक्शन. You all have to vote wisely. TMC is the only party who can fight BJP. See at the broader future of our children, okay, the youth of today, they are jobless. You all have to come out in large numbers to help TMC win, make the government of Goa and defeat BJP not only in Goa but also at the center and do sustainable development for Goa, which will be beneficial for all. सर इतको बिझी स्केड्यूल असताना तुम्ही तुमचे वेळ म्हाका दिलो या मिडिया खातीर दिलो त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या कॅम्पेना खातीर बेस्ट ऑफ लक, व्हेरी बेस्ट ऑफ लक. तशेंच आज जे आमी असले ते कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीच्या जुवारीनगर ह्या वाठारांत आनी आमच्या बरोबर असले TMCचे मारियानो रॉड्रिगीस. सो तांकां आमच्या सगळ्यां कडल्यान बेस्ट ऑफ लक. तुमी पळयत असले प्रुडंटाचें राजकारण. पळयत रावात प्रुडंट.